ते सगळ्या सेक्टरांतल्या लोकांक आमी मेळपाक जाय, कारण आमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की बुथा वयलो अध्यक्ष आसत, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसत, आमदार आसत, मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री सगळ्यांनी काम करूं जाय. आजचो जो कार्यक्रम आसा हो कार्यक्रम बेजिकली ई श्रमिक कार्ड जें आसा तें करपाचो. त्यामुळे तातूंत लोकांक लागून तें कार्ड करूं. हें कार्ड कित्याक करप तर तें कार्ड केल्या नंतर ज्या वेळार कोवीड महामारी आयली त्या वेळाचेर सरकारा कडेन रिकॉर्ड उरलो कोणाचो, गव्हर्मेंट सर्वंट बाकीचे असले, पण गव्हर्मेंटा कडेन हो रिकॉर्ड ना न्ही, अशें कितले आसा अनऑर्गनायज्ड लोक. त्यामुळे त्या हातूंतल्यान जर तो रिकॉर्ड जर आमी तयार करपाक शकले जाल्यार तातूंतल्यान बेनिफीट जे आसा सरकाराचें मेळपाक शकता. आनी त्यामुळे ही कार्ड करपाचो कार्यक्रम आसलो, करतात सगळे कडेन. आनी तातूंतले ताजो इन्चार्ज आमचो मोविन बाब गुजिनर इन्चार्ज आसात गोंयभर चार कडेन प्रोग्राम तांचे. आनी त्यामुळे आमी ठरयलें की म्हापशांतल्या सगळ्या लोकांक हांगा येवपाक. लोक भशेन आयले, पण ते आता आसतना आमचे नगरसेवक जे आसात ते आसूं जाय उपस्थित, अशें म्हाका म्हणजे वैयक्तीक हांवें नगराध्यक्षाक सांगलें. हाजे अध्यक्ष आमचो नगरसेवक तो आयला, चौक जाण आमचे नगरसेवक, पण सगळ्यांची जबाबदारी आपापल्या वाड्यांतल्या लोकांक हांगा हाडूंक जाय. म्हजें म्हणणें कशें आसता की ज्या वेळाचेर तुमी जर हे बारीक गोश्टी जर लोकांचे त्या हातून केले जाल्यार फुडले निवडणूक ज्या वेळार येता त्या वाड्याची तर लोकूच तुका सांगता तूंच रावूंक जाय म्हणून. कारण लोकांक बारीक तूं स्किमी पावयता, कारण सरकाराच्यो स्किमी खूब आसा, पण ते स्किमी बऱ्याच लोकांक समजना. त्यामुळे आमची जबाबदारी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जावं उलयना, पण म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवक आसात तेंच्यांनी एक्टिवली हें काम करपाक जाय. हें जर काम केलें आसत जाल्यार तांकां फुडली निवडणूक जेन्ना येता तेंची नगराची, कारण ते सिंबलान निवडणूक जायना, पण पार्टीचो कार्यकर्तो जी निवडणूक लढयता त्या वेळाचेर त्या कार्यकर्त्याक ते लोक जे आसात थंयचे त्या लोकांच्या आदाराचेर मतदान जाता. आनी फायनली हें सगळें जाता तेणें सकयल जर काम बरें केलें जाल्यार तेजो फायदो पार्टीक जाता. आनी म्हणून ह्या 8 दीस 15 दिसाच्या कालावधीन आमचे सगळे मंत्री फिरतात. मोविन गुजिनो स्वता आपल्या डिपार्टमेंट सांबाळटा, आपल्या त्या हातून मतदारसंघान सगळे कार्यक्रम राबयता, प्लस ताका एडिशनल ही जबाबदारी दिल्या, तो आपलें काम करता. सुभाष शिरोडकर जे आसात आमचे मंत्री आसात इरिगेशन वॉटर रिसोर्सीस, तांकां आमी एचिवर्सचें काम दिलें, म्हणजे ज्या हातूंतल्यान एचिवर्स जे आसात वेगवेगळ्या फिल्डांतले त्यामुळे गोंयभर ते वेगवेगळे कार्यक्रम करत ते फिरतात. म्हणजे प्रत्येक मंत्री विश्वजीत राणेंक तांकां आमी वॅक्सिनेशन म्हणजे बुस्टर डोसचो एडिशनल सेटअप आसत किंवा महिला मोर्चाचो वेगवेगळे कार्यक्रम ते तांकां दिल्ले आसा. मुख्यमंत्री हे स्वताय काम करतात. एग्रीकल्चर, फार्मर्स हे बाकीचे बारीक जे कितें हातूंत ते सगळे स्वता ते पळयतात. आनी त्यामुळे प्रत्येक मंत्री कितें ना कितें तरी कामान जो आसा लिंक केल्लो आसा. ओबीसीच्या संदर्भातले सगळे विशय निलकंठ करतात, तांकां सांगितलं गोंयभर तुमी पळोवपाक, तुमची जबाबदारी त्या लोकां पर्यंत पावपाची. एसटीच्या संदर्भातले विशय आसात ताका लागून आमी हांकां सांगिल्लें रमेश बाब तोडकर ते स्वता सगळ्या पर्यंत वचपाचो प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रत्येक मंत्री निलेश बाब काबराल आसतले, रोहन बाब खंवटे आसतले, त्यामुळे प्रत्येक जण बाबूश मनशाराक सुद्दां ताणें आपल्या हातूंतल्यान ताका जी जबाबदारी ती केल्ली आसा. त्यामुळे इलेक्टेड मंत्री जर ह्या गोंयचें जर काम करता आसत, ते जर वेळ दिता आसत जाल्यार ज्या वेळाचेर स्वताच्या मतदारसंघा भितर स्वताच्या वाड्या भितर एखादो जर कार्यक्रम जाता आसत जाल्यार त्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावूं जाय. हें म्हजें स्वताचें मत आसा, कारण हांव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हाका दिसता इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की तांकां तेंच्यांनी त्या कार्यक्रमात सहभागी जावपाक. एक पॉलिटिकली सध्या जे सिच्युएशन चालू आसा म्हणजे तुमचे मंत्री आणि आदले तुमचे मंत्री आसा पळय तूं म्हाका डायरेक्ट प्रश्न विचार. विश्वजीत राणे उलयता म्हणून विश्वजीत राणे जे कितें उलयता आसत त्या खात्या भितर जर इरेग्युलरिटी पयलींच्या मंत्र्यान मायकल लोवन केल्ली आसत एक्शन ही जावपाक जाय ह्या माताचो हांव आसा. ह्या गोंया भितर कोणाकूच इलिगलिटी जी आसा म्हणजे बेकायदेशीर जर कोणें केल्लें आसत जाल्यार ताका त्याची शिक्षा जावपाक जाय ह्या मताचें म्हजें मत आसा एज अ प्रदेश अध्यक्ष म्हणून. त्यांचा आरोप असा की पहिली मंत्री तुमच्या हेतून आशिल्लो त्या वेळार त्या आसतना जर त्यांनी चूक केल्ली आसनी आतां जर आमच्या मंत्री विश्वजीत बाब राणे हांकां जर दिसता आसत की चूक आसा जाल्यार ताचेर एक्शन जावपाक जाय. कायदेशीर रित्या जी गोश्ट जावं जाय ती जावनी. त्या वेळार तुमच्या गव्हर्मेंटान आसली जे पळय एखाद्या वेळाचेर तेन्ना लक्षान येवना आसत आनी आज जर लक्षान येता आसत जाल्यार ताचेर एक्शन घेवपाक कांयच प्रॉब्लम ना. कायदेशीर कितें ते जाता. अशें म्हटलें की निवडक लक्ष केल्लें वयता अशें निवडकचो प्रश्नच ना न्ही. निवडक कित्याक तर प्रश्न आसा तो. ताका जर समजा तो जर त्याची कसलीच जर भितर चुकी नासत जाल्यार तेणेन मागीर त्या हातूंतल्यान इन्क्वायरी वेळार कळटलें न्ही चुकी आसा काय ना ती. आतांच आमी काय हांवें काय खबर ना म्हाका, पण तुमी प्रश्न विचारलो म्हणून हांव सांगता. सर मायकल बाब म्हणटा की ते आपल्या धंद्याचे पर्सनली वयता. तो धंदो जर इलिगल आसा आसत जाल्यार तेचेर पर्सनली वचपाचो प्रश्न येना. ही हॅज टू प्रूव दॅट इट इज लिगल. विशय संपलो न्ही. तेजी बायल म्हणटा बायल कोण सगळे म्हणटा कितें डॉक्युमेंट्स तेचेर हांव वचना. हांव तेंच्या प्रश्नाचेर वैयक्तीक उत्तर दिवपाक तो म्हजो काय कोण न्ही. भारतीय जनता पार्टीचो कोण न्ही. तो ही इज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ काँग्रेस पार्टी. ताका सेफगार्ड करपाचो तेचो अमित बाब पाटकार करता.
त्यामुळे ताका कितली भितरली खबर आहा ती हांव नकळो. त्यामुळे ते जो विशय सरकार जो कितें आमचे मंत्री विश्वजीत बाब राणे हांच्यांनी कितें जे त्या संदर्भातली माहितीच्या आधाराचेर कितें सांगिल्लें आसा आनी त्या आधाराचेर ते फुडें वचून येणे हेणे प्रूव करून न्ही आपलें चूक काय बरोबर आसा तें तातूंत आमी कितें वचूया. सोशल मिडियाचेर सर एक 5 जाण येवंक सोदता आनी खरें हे पळय म्हजे कडेन अजून पर्यंत एकटोय कोण येवना कॉन्टॅक्ट करूना आनी जो पर्यंत प्रदेश अध्यक्षाक खबर आसना तो पर्यंत पार्टी भितर तशें घेवंक येनात. वयर जरी वयर डायरेक्ट गेले आसत जाल्यार म्हाका इन्फॉर्मेशन येतलें आज पर्यंत आतां पर्यंत म्हजे कडेन कोणाचेंच इन्फॉर्मेशन ना. भारतीय जनता पार्टी 20 भारतीय जनता पार्टीचे 2 MGP आनी 3 अपक्ष त्यामुळे भक्कम असो पाठिंबो आसा आनी भारतीय जनता पार्टी बऱ्या तरेचें काम ह्या गोंया भितर करता हाच्या फुडें करता. दुसरं क्वेश्चन तुम्ही पयलीं जो वयता बॅक तुम्ही म्हटल्यात की नगरसेवकांनी तुम्ही नाराजी व्यक्त केली सो तुम्ही त्यांचेर कितें कारवाई करता? कारवाई ना तांकां सगळ्यांक हांवें नगराध्यक्षाक सांगिल्लें आसा, आमदाराक सांगिल्लें आसा, म्हज्या मंडळ अध्यक्षाक सांगिल्लें आसा बेगीनच्या बेगीन तांचे बरोबर म्हजी बैठक करात पार्टी ऑफिसान आनी तांकां हांव कितें सांगपाक जाय तें वेवस्थीत सांगता. कारवाय तांकां आमचें ते पार्टीचे मनीस आसात चूक जाता कदाचित त्यामुळे म्हाका तांकां सांगूंक जाय इम्पॉर्टंट खंय दिवंक जाय तो. कारण गोंया देशभरा भितर जर आमी मोदी सरकाराची 8 वर्सां जर सेलेब्रेट करता आसत सेलेब्रेट इंट कितें आमी मजा माननात पार्टी करनात. सेलेब्रेट म्हणजेच ज्या लोकांक लाभ मेळिल्लो आसा त्या लोकांची विचारपूस करप जाका लाभ मेळूना जाल्यार ताका तो लाभ मेळोवन दिवपाक जाय म्हणून हे कार्यक्रम आसा. आनी आपल्या शहरान आपल्या वॉर्डा भितर जर कार्यक्रम जाता आसत जाल्यार त्या कार्यक्रमाक हजर आसूंक जाय. हांव जर थंय येवपाक शकता आमचे मंत्री जर सगळ्याक फिरपाक शकता मुख्यमंत्री जर सबंद गोंय फिरपाक शकता जाल्यार त्या नगरसेवकाची जबाब ताका काम तितकेंच आसा. आमकां गोंयभर भोवूंक जाय तेचें काम कितें आसा की ताका दिल्लें काम जें आसा तें कदाचित सांजची आमची सभा आसा गरीब कल्याण सभा कदाचित त्या सभेक येवन जाल्यार म्हजी नाराजी आसची ना. पण आज हांगा जे ई श्रमीक कार्ड दिवपाचो जो प्रोग्राम आसा तो लोकांक मदत मेळणारो प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाक तो हजर आसूंक जाय आपल्या लोकांचेर. सांजचो कदाचित जर येवना आसत आजच्या सभेक जाल्यार म्हजो प्रश्न आनी हांव नाराजी व्यक्त करतलो. पण भारतीय जनता पार्टी ह्या देशाचे पंतप्रधान ज्या तरेन काम करता आसत ते जर एक 100% करता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या पार्टीचे लोकल रिप्रेझेंटेटीव जे आसा तेंचे निदान एक वार तरी लोकांक करून दिवं. थँक्यू.